पुरा जन आम्ही शिष्टाष्टकम वैरी हे सिरीज कंटिन्यू करत आसती तुमकां पुरा जनाक स्पेशली पुरा मालगड जनाक भक्त जनाक तुमगेल आशीर्वाद घेवन हे सेशनान तूं मुखार सरतास. हे सेमिनाराच मूड म्हळ्यार आमी कशी पुणी करून हे देवाल नामस्मरणा विशीं आमगे श्रद्धा भक्ती आनी वाडून येवं त्यांचे एक प्रयास. हांव पर्सनली हे हाजेर क्वॉलिफाईड ना हे टॉपिकार उलोवच्या खातीर जाल्यार किंचित रुपार सेव करचें म्हणून त्या प्रकारार तुमगेलें सेव करचें भाग्य मेळ्ळां म्हणून त्या प्रकारार मुखार सरतास. सो सेशनान तशी आसा आमगेलें अबाउट एक हाफ एन आवर 35 मिनिट्स आमगेलें डिस्कशन आसतलें. मागीर आमी ताजे नंतर एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्राचे पुट्टू मेळून आमी जप करूया आनी लास्टार कसले कोणाक कसले आनी ऍड ऑन करपाक सजेशन्स फीडबॅक कसले आसल्यार ते आमी ताजेन सेशनाक कंक्लूड करूयात. सो आतां एक प्रार्थना करूया की एक नेक्स्ट हे 45 मिनिट्स 45 टू 1 आवर आमी हे देवाल भक्तींत देवाल नामस्मरणा विशीं आयकून आमगे पुरा जना लेकार आमगेल सेवा देवान स्वीकार करून घेवका म्हूण कलकलीन प्रार्थना करूया. आज विशेष दिवस हुई आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वाम्याले पुण्यतिथी म्हळ्यार शिला प्रभुपाद तांगेल गुरु तांगेल पुण्यतिथी आज. सो तांगेल्या काही कलकलीन प्रार्थना करूया. तांणी दिलेल्या आदेशानाची प्रभुपाद स्वाम्यान मुखार वचून हे सगळे हरे कृष्ण महामंत्रात सगळे आंदोलन सगळे विश्वभरांत तांणी प्रेरण केलेली आणि आज आम्ही त्या शिष्टाष्टकम वाजित आहे चैतन्य महाप्रभून तांणी सांगेल तांगेल मनात कशें आशिल्लें की हरे कृष्ण महामंत्र देवाल भक्ती सगळे विश्वांत प्रचार जावका ह्या प्रकार तांगेल आदेशानुसार प्रभुपाद स्वाम्यान ते मुखारसून गेले. सो आमी प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितां तस्मै श्री नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसती देवी प्रणमामि. हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम. सो देवाल मूड म्हळ्यार शिष्टाष्टकमांत आमी पळयत की मोर ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणटात पळय ते एक प्रकार आत्मचिंतन करून घेता चैतन्य महाप्रभू की कशी आमी देवाल नामस्मरण केल्यार कसन आमगे आमगेल वेरी कसन प्रभाव आसता ताचे देवाल नामस्मरणाची महिमा त्या प्रकारार देव हे शिष्टाष्टकमाचे अष्टकांत सांगता. सूर्य एक प्रकार पळयल्यार हे 5 देवाल एक संबंध प्राप्त जावच्या खातीर कसन एक भावन सुका त्या प्रकारे अष्टकांत सुरेश 5 श्लोक असत आणि पुरा श्लोक एक प्रकार पळय की आमगेल देवाल कनेक्शन जाता अभिदय म्हणून जाता देवाल कनेक्ट जावच्या खातीर ते कसन एक जावका ते प्रोसेस कसन भक्तीचे त्यावेळी आमी हे शिष्टाष्टकमांत पळयत. सो हे दोन्ही विषय पळयत खंयच्यान आमगेल देवाल नामस्मरणा प्रती भक्ती प्रती आणि आकर्षण वाडून येवका त्या प्रकारे शिष्टाष्टकम आणि सुरे 5 श्लोक हे शिष्टाष्टकमाचे एक प्रकार म्हणतात वैधी भक्ती म्हणजे एक साधकान भक्तींत मुखारसून वचच्या खातीर कसन एक प्रेरणा स्तोत्र कसन नमुने एक विचार असू का ते आमी हांगा पळयत आणि मुखारसून ते भक्तींत आनीक म्हळ्यार रागानुगा भक्ती आणि प्रेम भाव भक्ती प्रेम भक्ती तशी मुखारसून त्या भक्तीचे आमगेले स्टेजेस कशी मुखार वता ते आमी संचे 7चे 8चे ह्या श्लोकांत ह्या अष्टकाचे पळयत. सो शिष्टाष्टकम सूर जावची श्लोकाची एक प्रकार पळयत की देवाल नामस्मरणाचे देवाल नावा प्रती देवाल महिमा कसन आसा देवाल नावाच महिमा ताजे वयर एक चिंतन केल्या म्हणकेच ते श्लोक सुरेश श्लोक आणि देवाल नामा विशयी चिंतन महिमा ते मना वोरून गेल्यार मुखारसून कशी आमकां ते साक्षात्कार जातलो की देव आणि देवाल नामस्मरण देवाल नावांत कसले व्यत्यास ना कसले डिफरन्स ना
त्या शिष्टाष्टकमाचे एंडार ते कनेक्शन कळटा आमकां. सो त्या प्रकारारी आमी पळोवं येता की सुरे कसं घेतना ह्या देवाल नामस्मरण करतना आमगेले खातीर एक नांव मात्र आसतालें आनी आमी तें मेकॅनिकली म्हणचे पुरो ती कसं म्हूण आमकां गोतना कोणकी सांगिल्लें तें सांग ताजे खातीर म्हणटा आसा ती चलेरीची तेंचे कोणालें नांव गोत आसा आमकां जाल्यार तागेले विशय गोतना जाल्यार तागेले विशय कळटरी आमकां त्या व्यक्तीलें नांव आयकल्स येता तागेले विशय पुरा उडगास येता. खंयचे एक प्रायम मिनिस्टरालें नांव आयकलें हा तो प्रायम मिनिस्टर तागेलें असल कार्य तें पुरा उडगास येवचें पुरो. सो खाली नांव म्हळ्यार नांव मात्र न्ही त्या नांवा ओट्टू कसन कसन कनेक्टेड वस्तू आसा ताजी सुत्तू त्या पुरा आमकां मनांत वता म्हूण सांगी येता. पुरा एक भावना तशींच आमी देवालें नामस्मरण करतना सुरे सुरे आमकां खाली तें एक नांव मात दिसचें पुरो जाल्यार आमी भक्ताल संघांत गुरूल आशिर्वादान आमी केन्ना तें नामस्मरण करता आसता ती ताच्या देवाल नांवा विशीं आमकां चिंतन करूं चड जाता तेन्ना आमगेले हृदया भितरी भक्ती उत्पन्न जाता आनी भक्ती उत्पन्न जाल्स येता तें नामस्मरण करता करता आमकां पुरा देवाल विशीं मनांत ते स्वाभाविक रूपार येवन त्या देवाल प्रती आकर्शण आनीक वाडत वता. सुरेच तें खंयचे श्लोक अशें हातूंत मस्त सकड चैतन्य महाप्रभून एक श्लोकान मस्त सकड सांगिल्लें. लास्ट टायम आमी डिस्कस करतना चेतो विशयची डिस्कस केलेलें म्हळ्यार हें श्लोकाचें सुरेज शब्दाचें सुरेज भाग चेतो त्या मात डिस्कस केलेलें. आज आमी ते सुरेश शब्द डिस्कस करूया चेतो दर्पण मार्जन म्हळ्यार श्लोकांत इतले सकड आसा की कितलीं सेशन्स ह्या एक श्लोका खातीरच जातले. सो जाल्यार हें भक्ती विनोद ठाकुरान तें भजन रहस्य म्हूण आसा तांतूं लोकांनी म्हाका सकट तांतूं विस्तार रुपार तांणी बरयलेलें आसा. सो आमी हे श्लोक म्हणू हे सेशनान मुखार सुया. चेतो दर्पण मार्जनम भवमहाधावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरव चन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. सो अंतू श्लोकाच्या एंडार तुम्ही पळोवं येता परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम म्हळ्यार देवाल नामस्मरण जय जावं जय जयकार घाल्या म्हणके आमी जय जयकार घालतात पळय तशी ह्या देवाल नामस्मरणात जय जयकार परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम म्हळ्यार जय जयकार घालतना आमी देवाले विशय जय जयकार घालतना आमगेले मनांत कसन एक भावन येता शरणागतीच भावन येता परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम म्हळ्यार हें तुगेले देवाल नांवाचें श्री कृष्णाल संकीर्तनाचें शरण घेता आसावं म्हूण आनी शरण म्हळ्यार आमगेलें इच्छेन करचें कशें न्ही शरण म्हळ्यार कोणी फोर्स केलेलें निमित्त न्ही स्व इच्छेन आमी शरण घेता ती देवाल नामस्मरणा खातीर आनी परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम म्हूण म्हळ्यार प्रितीपूर्वक भक्तीन आमी देवाल शरण येता ती आनी त्या लेखार हें जय जयकार घालचें परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम म्हळ्यार आमी देवालें नांवां स्मरण घेता ती की कसन एक होडू देवाल नामस्मरणाचें म्हळ्यार कसन एक होड भाग सर्वात्मा स्नपनम पूर्ण अमृत आशिल्लें हें देवाल नामस्मरणाचें आमी शरण घेता आसता ती म्हूण. सो आमकां केन्ना देव आमगेले वेलविशर म्हणून सुहृदम सर्वभूताना देव आमगेले एक वेलविशर देव आनी देवाल कीर्ती देवाल महिमा आमकां कळटा तेन्ना कशें एक प्रकाराचें आमगेले मनांत हेजिटेशन आसा मुखार सून वचूं का की ना भक्तीन मुखार सून गेल्यार कशें जातलें तें पुरा कशें संकोच कशें एक प्रकाराचें मनांत संदेह आसल्यार तें पुरा वता देवाल नामस्मरण करून आनी देवाल नामस्मरणाचें देवाल शरण येवच्या देवाल नांवांत शरण घेवच्या खातीर हो एक जय जयकारो विजय घोश विजय विजय परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम. सो चेतो दर्पण मार्जनम तें चेतो दर्पण मार्जनम म्हळ्यार चेतो दर्पण तें चेतो दर्पण मार्जनम ह्या तीन शब्दाचे विशय
आज आमी मुखारसून पळोवया की देवान भगवद्गीते सांगचे आशिल्लें, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते. म्हळ्यार अधिष्ठाय मनश्चम म्हळ्यार कशी आमगेल बोटाक आमगेल 5 इंद्रिय आसा, आत्ताक कशी कनेक्टेड जावन आसा ती, हे आत्ताक आमगेल 5 बोट, तशींच पंच इंद्रिय आमगेल मनावट कनेक्टेड जावन आसा ती. ताकाची पुरा आमगेल मना अराउंड सेंटर्ड आसत आमगेली इंद्रिय. सो त्या प्रकाराची आमी हे एक पॉइंट पळयता मना विशीं लेखताना. दोन्ही विशय म्हळ्यार की कसले आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा ह्या संवसाराचें, वर्ल्डाचें, भायल्यान आमी कसं पळयता ती, ते मनाचे कशी आतां एक रुमान तूं पुरा बंद आसा, कांय कळचना, तशी आत्मीय शरिरा भितर आसा. जाल्यार एक रुमाचे एक बागेल जो एक कंडी ओपन आसल्यार तांतू देखून आमकां भायली वस्तू पुरा दिसचे पुरो त्या रुमा भायर कसन चलता आसा म्हूण. तशींच आमगेल्या आत्म शरिरा भितर आसतना संवसारा विशयी अनुभव करच्या खातीर आमगेल मनाचे कंडे देखून पळयता तो. तेन्ना त्या आत्माक ह्या संवसारा विशयी कळटा म्हूण सांगिता. सो हे जगत्यान तूं कसले आमकां कार्य करतना आमी मना थ्रूच करचें. आमगेली इंद्रिय आनी मन ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು आमी कसले करची कार्य करता ती. ताका देवान सांगचें आसा पळय, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृती स्थानी कर्सती. म्हळ्यार स जन ಒಟ್ಟು मेळ्ळू म्हळ्यार 5 इंद्रिय आनी एक मन आनी स जनान ಒಟ್ಟು मेळ्ळू हे प्रकृतीन तूं कसन की एक करता आसता ती म्हूण करचें ती स जन ಒಟ್ಟು मेळ्ळू. तशींच मन एक प्रकाराची एक टीव्ही स्क्रीना म्हणके भाई कसले की खंयचे भायर वस्त खंयचे की गांवांत तूं कितले की हजारो मील धांवचे दूर वचचे आमी टीव्हीर पळयल्यार आमी पळयता टीव्ही स्क्रीनारीची. तशींच आमगेल मनय म्हणटात पळय आम खंय पुणी घेवन वचचे साध्य आसा त्या मनाचे तागेले एक शक्ती आसा. आनी मन कशें सरकून पडटा म्हळ्यार आमी त्या एक दृश्टांत पळयता की आतां एक सांजचो घडघड बैसून कसन की एक हॉरर पिक्चर पळयता आसा आनी भिवन वता आसा. तेन्ना ताका हावस येवन पळयता की कसले भिवन गेला तूं म्हूण. ना 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 ते हॉरर पिक्चर पळयता आसता तांतूं एक भूत प्रेत आयलीं ती तें पळोवन हांव भिवन गेल्लो म्हूण. म्हळ्यार त्या चार्डाक कसन की एक ते पिक्चर पळोवची आश आशिल्ली आनी ते पिक्चर पळोवन तो मागीर तो भिवन गेल्लो. तशींच भुंगते म्हूण म्हळ्यार एक कृष्णान सांगचें आसा ह्या संवसाराचे विशय पळोवच्यान तूं आमी इंट्रस्टेड आसता ती जाल्यार ते पळयता पळयता आमी तांतूं इतली लीन जाता ती तें की आमकां आमगेलो हावस आसा हें म्हणटात पळय चांग रुपार आमी खुशेर राबयता तें हावसूल शरण घेवन म्हळ्यार देवाल देवाल एक कशें की आध्यात्मीक प्रभाव आसा तांतूं देखून भायर येवन आमगे कशें की एक विंगड इच्छा पावता ती ताचेन आमी शिरकून पडटा ती म्हूण. म्हळ्यार त्या प्रकाराची मन आमगेले एक टीव्ही स्क्रिना म्हणकेची. सो आमी खंयचे विशय पळोवन कशें की निज कशें की जगता आसा तें विसरून खंयचे एक पळोवचे तांतूं आमी पळोवन तांतूं आमी शिरकून पडटा ती पळयता म्हूण सांगिता. सो सो कारणम गुणसंगस्य षड असद योनी जन्मसु म्हूण म्हळ्यार ह्या पुरा आमगेले आत्म ह्या पुरा विंगड 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 प्रकाराची इमोशन एक्सपिरियन्स करता गुणासंगांतू ह्या संवसारांतू. सद असत केन्ना एक पंता चांग आसच्या पुरो एक पंता वायट आसच्या पुरो ते जन्म घेता आसता सद असद योनी जन्मशु म्हूण. तशींच मुखारसून पळयल्यार आमी आत्माचे मनाचे आमी एक कंपॅरिजन कशी शिरकून पडतात म्हळ्यार ते थिएटरा म्हणके वय पळयता केन्ना आमी एक सिनेमा थिएटरा भितर वचून बसता ती आनी पिक्चर सुरू जाता. पिक्चर सुरू जावचे पयलीं फूड कशें जाता पुरा लायट बंद जाता थिएटरांत आनी पुरा लायट बंद जाले सुद्दां ते स्क्रिनार एक लायट सुरू जाता. ते स्क्रिनार लायट सुरू जाले सुद्दां बगलेन बशीन पुरा काळोख जाता आनी आमगेले स्क्रिनार आशिल्ली लायट आमकां दिसता म्हूण पळयत. सो बगलेन कसन चलता आसा तें आमकां कसनय दिसना. हालीं ते स्क्रिनार कसन चलता आसा तें म्हाका दिसता न्ही ताचेरय आमगेलो फोकस जाता आनी बगलेन कसन पळोवंक जाल्यार आमकां दोळ्या स्ट्रेन येतले म्हळ्यार तितलो काळोख आसना बगलेन कांय दिसना. सो तशींच ह्या संवसारांत ते
संवसाराचे विशयाचे स्क्रिनाचे आमी पळयताना आमकां बगलें नाशिल्लें तें आमगेलो आत्म विसरता म्हूण सांगयता. आमी निजावन आत्म आमगेली आध्यात्मिक शक्ती आसा, आमी दिव्य आसा ती. आनी कृष्ण परमात्मो आमगेलो ओट्टू आसा काय हृदयांत. जाल्यार ती त्या थिएटराचे लायट सुरू जाले सुद्दां आमकां बगलेन बशिल्लो मनुश्य दिसना पळय काळखांतू. तशींच कृष्ण आमगेलो ओट्टो आसा म्हणून तें दिसना आमकां. त्या प्रकारार पळयत. सो हे संवसाराक देवाल शक्ती कसन आसा पळय आमकां विसरून वची. ताका माया शक्ती म्हणटा ती, आवर्त शक्ती म्हणटा ती. ते आमगेल्या मना थ्रू ताचो प्रभाव आमी पळयत. कसं ह्या संवसाराचे विशय आमकां आकर्शीत जावचें पुरो जाल्यार ते आकर्शीत जावचें तें मिडियम मनाची म्हूण पळयत. सो आमगेलें मन एक प्रकाराची कंडी वय, थंयच्यान आमकां भायली पुरो कळटा. एक प्रकारार टीव्ही स्क्रीन्स ही वय की आमी खंयी कडेन ट्रान्सपोर्ट जाता म्हळ्यार खंयी पुणी वचेत आमी त्या मनाच्या आकर्शणा निमित्त. आनी एक प्रकाराचे आमी आनीक एक एग्जांपल थिएटरा म्हण घेवय की त्या थिएटरा बसल्यार ताचे विशय मात मन खंयच्यार केंद्रीत जाता. बगलेन बशिल्लें तें कसन रियालिटी आसा, कोण बगलेन बसला तें आमकां कसनय कळना. सो हे देवाल विशय दिव्य आध्यात्मिक कसन तत्व आसा आमी तें पुरा विसरून तें संवसाराचे विशय मात मन ताचेर केंद्रीत जाता. जाल्यार ही मन आमकां जावका म्हळ्यार खंडीत. कसं जालें की खंयच्यो वस्तू असल्यार आमी करता जाल्यार मन जावका न्हू. कार ड्रायव्हिंग करता जाल्यार मुखारसून सिग्नल आयल्यार कार राबोवका, लेफ्ट टर्न रावका, रायट टर्न मारका. त्या मनात शक्तीनान आमी ते उपयोग करून करची न्हू. सो मन जावका म्हळ्यार वय. मन नासल्यार आमकां आमकां जिवनांत मुखारसून वचचें जायना. खंडीत जावका तें. एक्क मन आसा तें रिप्लेस करूं जायना. त्या मना ओटू राबोवका आमी. सो मन केन्ना म्हणटात पळय आमकां आमगेलें कसन कसन कर्तव्य आसा ह्या जिवनांतू. भक्तीचें आसूं ह्या संवसाराचें आसूं कसनय पूण आमगेलें कर्तव्य आसा. तें करचे खातीर आमकां मन जावुकाचें. जाल्यार एक विशेश रुपार पळयल्यार मन आमकां आमगेले चेतना शक्तीचो उपयोग खंयी पुणी तांचे कशी उपयोग जाता आनी खंयीत आमी तें चेतना शक्ती आमगेली शक्ती आत्मा शक्ती ते खंय उपयोग करता ती त्या मना वयर निर्भर आसा म्हूण पळयत. सो एक प्रकारार आमी सांगयता की ह्या जिवनांतू मन खंय खंय वता आसा आमी ताची मागशी वता आसा ती म्हूण. म्हळ्यार आतां एक स्टुडंटान शिकचे बसल्यार ताका चॉयस आसचे पुरो की हांव शिकता आसा ओर हांव विंगड कसन की पळोवंक जाय म्हूण. ताका विंगड कसन की मना येवचें पुरो. सो तशें मन खंयी पुणी तो क्लासरूम आसो लायब्ररींत आसो तागेलें मन खंयी पुणी आसचें पुरो. सो त्या प्रकारार ते मनांत ती शक्ती आसा की की आमी आध्यात्मीक विशयांत जावन वय जाल्यार मन आमगेले संवसारा विशयान मात आसल्यार आमगेलें तें निज रूप कसं आसा आध्यात्मीक विशय तें मन आमकां तांत फोकस करूं सोडनातिले निमित्त आमकां तें भक्तींतू मुखारसून वचचें जायच ना म्हूण त्या प्रकारार पळयत. सो मन हेकडे दोखून तेकडे वता आसा. सो मन एक प्रकार जावूं आमकां आमगेलें कार्य करचे खातीर फंक्शनल नेसेसिटी म्हूण येता जावूं जाल्यार ही मना निमित्त आमी सिरकून वय पडटा ती तें सत्याची. सो आतां चेतो जालें मन म्हळ्यार चेतो दर्पण. आतां दर्पण कशी सो चेतो दर्पण म्हळ्यार कसं न्हय कशी आमी तुमी आयकून आसचें पुरो आत्म म्हळ्यार सच्चिदानंद म्हणटा ती. हे सच्चिदानंद म्हळ्यार ही आत्माचे गूण. सत म्हळ्यार शाश्वत जावन आसा. चित्त म्हळ्यार हें आत्माक पुरो गोत्त आसा. कशी देवाले आमी अंश न्हू. देव सच्चिदानंद आमी देवाले अंश. ताका आमी सच्चिदानंद. सो आत्माक रियालिटी गोत्त आसा निज स्वरुपांत. की त्या आत्म म्हळ्यार देवालो अंश म्हूण ताका गोत्त आसता. तें चित्तशक्ती त्या आत्माचें. आनंद म्हळ्यार आत्माचें स्वरूप म्हळ्यार आनंद तो केन्नाय ब्लिसफूल आसता, खुशेर आसता. हे तिनीच गूण हे आत्माचे आसता. सो चित्त म्हळ्यार आत्माक गोत्त आसा कसं रियालिटी म्हूण. जाल्यार चित्तः चेतो हो चित्तः चित्ता देखून ते चेतो जाता. चेतो दर्पण म्हणटात पळय ते चित्त म्हळ्यार तावळे आमी एग्जाम्पल पळयलें टीव्हीचें थिएटराचें तेन्ना आमी ते थिएटरान पळयल्यार त्या मनशाल कॅपॅसिटी आसा बगलेन बशिल्लो कोण आसा म्हूण पळोवचे खातीर
जाल्यार टेम्पररी कसन जालना, भायर काळोख जाला, ते थिएटरात स्क्रीन चाल आसा, सो तागेले ते कॅपॅसिटी आसा थिएटरान बगलेन कसन आसा पळोवच्या खातीर. जाल्यार ते टीव्ही स्क्रीन चाल थिएटरा स्क्रीन चाल जावन तो तातूं पळयता आसा, ताका टायम बिंग खातीर टेम्पररी तागेली ती शक्ती तागे नातल्या म्हणके जाता. पुरा कडेन ताका काळोखू दिसता आनी तागेले बगलेन बसशाय कसन जायना म्हणून. तशी ते कशी त्या मनशाक ते चेतना शक्ती त्या पिक्चरा वयरी आसता. तेन्ना ते थिएटरांत बगलेन बशिल्ले कोण तें ताका कळना. ते बगलेन बशिल्ले कोण कसन तें सत्य बद्द बगलेन रियालिटी कसन आहे तें चित्त. जाल्यार चित्त हा म्हळ्यार तो खंयच्यान जाता त्या पिक्चरांत लीन जालना ते चित्ता शक्ती चित्त हा तो ते थिएटरांतू पळयता आसा म्हूण पळयता. सो तागेले कॉन्शियसनेस पुरा ते मुवी स्क्रिना वयर प्रोजेक्ट जाता आसता. तो तांतू पळयता आसा जाल्यार चित्त कसं रियालिटी आत्मात स्वरूप ते चित्त म्हळ्यार ताका गोत्त सुका सत्य म्हळ्यार कसं नाही म्हणून ते टेम्पररी ते पावर गेले ना तागेले रियालिटी पळोवचें कसं जालें की तो तागेले ते कॉन्शियसनेस ते देवाले संसाराची संसारा शक्तीन तू तो लीन जाल्ला म्हूण पळयत म्हळ्यार ऑरिजिनल निज स्वरूप कसं आसा ते आत्मान ते शक्ती आसता पळोवचे खातीर की तो देवालो अंश म्हणून जाल्यार आतां टेम्पररी संसारा विशयांत पूण ताणें ते देवाल विशयांत इंट्रस्ट नातिल्ले निमित्त ताका ह्या संसारा विशयी कसं तो इंद्रिया दुखून अनुभव करता त्या सोडून ताका कसने देवाल विशयी दिव्य विशय कसने ते अनुभव करचे जायना म्हूण पळयत. ताकाशी भगवद्गीतेंत तू देवान सांगचें आसा अविनाशी तू तद्विधी येन सर्वमिदं ततं म्हणून म्हळ्यार आत्म म्हळ्यार हे दोन्ही अध्यायांत येता. आत्म म्हळ्यार अविनाशी आणि तू तद्विधी म्हणून म्हळ्यार ताका येन सर्वम इदम ततम ताक सगळ्यांचे देहांत त्या आत्मशक्ती आसा येनम सर्वम इदम ततम म्हणून जाल्यार ताका शाश्वत असतो ताका कसं जायच ना म्हूण ते मन येना आमगेले आत्मा निज स्वरूप आणि कसं जाता देवान सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेन तू इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघास्त चेतना धृती एतात क्षेत्रम समासेन सविकारान उदाहरितम म्हणून म्हळ्यार ते 24 एलिमेंट्स आसा क्षेत्र क्षेत्रज्ञाच्या अध्यायांत येता तातूंत देवान हें सांगचें आसा की इच्छा द्वेष सुख दुःख हाची संघ तूं आमगेली चेतना शक्ती कसा आत्मा शक्ती आसा पळय हातूं हें इच्छा द्वेष सुख दुःख हें पुरा एक प्रकार आत्मा वयर विकार देव सांगता पळय सविकाराम उदाहरितम म्हणून हें क्षेत्र विकार म्हणून म्हळ्यार आमगेलें शरिरांत तूं आमी हें जन्म घेतिल्ले निमित्त हे शरिराचो कशें कसन की एक विकार आसा पळय तांतूं आमी सिरकून पडटा ती म्हणून ते कसन विकार पुरा इच्छा द्वेष सुख दुःख संघात हे विकारात संघान तूं आमी पुरा सिरकून पडटा ती म्हणून प्रभुपाद स्वामीन एकदम एक स्ट्रॉंग एग्जाम्पल दिलेलें आसा पक्कने आतां आमी खंयचे पायखाण्या गेली टॉयलेटा गेली ती आनी कोणकी ते यूज कर न्हू फ्लश कर न्ही तेन्ना आमकां पळयलें दिसता एक प्रकार ताजे वासाण घेवन आमी कुडले फ्लश मारतली ती की नाका बा कसं न्ही कोणी बा फ्लश मारनासी चमकलो म्हूण कोपसी घेवन आमी कुडले फ्लश मारतली ती जाल्यार तांची टॉयलेटांत तूं पक्कन एक डुक्कर आयिल्लें ताका तें पळोवन भारी खुशी जातलें डुकराक कसलें की ताका तें खावचे खातीर तो प्रिय वस्तू तें डुकरा खातीर आमकां तें पळोवचें जायना वासाण्यांनी आमी कुदले फ्लश मारतली जाल्यार त्या डुकराक भारी खुशी जावन तो मुखार सुरून तें खावचें वतलो म्हळ्यार पळयता म्हळ्यार कसं एक लायक खावचें मेळ्ळें म्हाका आतां म्हूण तशी दिसतली ताका सो एक्चुअली पळयल्यार शरिरांत मनुष्य शरिरांतूय तेंच आत्म आसा ते डुकराळ शरिरांतूय तेंच आत्म आसा सो एक शरिरांत आमकां कसं तें पळोवचें जायना आमकां कुडले फ्लश करता म्हूण दिसता दोन्ही शरिरांतू ताका भारी खुशी जावन खावचें का म्हूण कितें दिसता कितें म्हळ्यार हें क्षेत्र विकार म्हणटा ती म्हळ्यार कसं एक आमकां शरीर मेळिल्लें आसा त्या प्रकाराचे एक विकार येता सो कसन इच्छा कसन द्वेष कसन सुख कसन दुःख संघात चेतना इच्छा द्वेष सुख दुःख संघात चेतना ते शरिरांत तूं आत्माक ते कसन इच्छा आसा कसन लायक जायना कसन सुख आसा कसन दुःख आसा ते खंयचे शरिरांत आसा
त्या प्रकारारी ते जत्तले म्हणून. आता गाय कितल्या भूक लागल्या री गाय मांस खातल वे खंडित खायना. कसले की ते गायचे शरीर त्या आत्माक प्राप्त जालेलं असं ताका कसन की इच्छा द्वेष सुख दुःख असं कसन खावचे शिल त्यांच खातले कितल्या भूक लागल्या री मांस खायच ना गाय कसले की त्या शरीराचे असं. सो हे चित्त चेतो दर्पण चित्त कशी असता म्हळ्यार त्या आत्माक कसन एक शरीर प्राप्त जालना आणि ते शरीर प्राप्त जाले खातीर ताकेले एक क्षेत्र जाता खंयच्यान ताकेले पुरा कार्य जाता त्या आत्माचे आणि त्या क्षेत्राचे ते देहा लेकार क्षेत्र विकार जाता ते क्षेत्र विकारा निमित्त आमकां ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू लायक जाता ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू लायक जायना मात निज स्वरूप आशिल्ल्या आमी विसरून वता ती तशी मुखारसून पळयल्यार आता चेतो दर्पण मार्जनम. सो आमी हें दर्पण म्हणटा आसत तपासापास चेताक हें कसं न्ही हें एक पॉयंट आमी पळय. सो आतां ताचें कोरिलेशन हांगा येता चेतो दर्पण म्हणून कसं जालें की आत्मात आमी डिस्कस केलेल्या कारी हें क्षेत्र विकारांत सिरकून पडलीत आमी आमगेले हें देह आमकां खंयचे एक जन्मांत कसं की हें शरीर मेळिल्लें आसा जन्म प्राप्त जाला ते शरीरा लेकारी आमकां ते क्षेत्र विकार आसा आणि ते क्षेत्र विकारा लेकारी आमकां आमगेले तें एक चेतना कसं आमी तावळे एग्जांपल पळयलें पळय एक एक आत्माक एक पळयल्यार पळोवचें जायच ना आणि एक आत्माक कसं की विंगड लायक जाता म्हणून बी त्या टॉयलेटाचें एग्जांपल पळयलें तशींची आमी कसन एक शरिरांत हें जन्म घेता ती त्या प्रकार आमी आमकां पळोवचें सुरू करता ताका चेतो दर्पण म्हणून पक्कन एकल्याक कोणाक दुडवा विशेष ताका भारी एक हें आसा केन्ना पळयलें दुडवा विशय लेखचें ताका तेन्ना कसन जातलें म्हळ्यार ताका तागेल विशय म्हणटात पळय प्रायड और तागेल विशय ते सेल्फ वर्थ कशें येतलें दुड्ड आसल्यार ताका खुशय आसतलो दुड्ड उणें आसल्यार ताका दिसतलें की तो लायफांत तूं फेलियर म्हणून कांय करूं जायनी फेलियर म्हळ्यार तागे लायफांत दुड्डूच एक विशय इम्पॉर्टंट आसल्यार चिंतन करचे विशय मस्त दुड्ड आयल्यार ताका दिसतलें हा पळय म्हगेल्या म्हणके कोणी ना हांव कशें दुड्ड करता म्हणून. सो आमगेल विशय कसं आमगेल परसेप्शन आसत पळय ते खंयची विशयांत आमगेल मन खंयच्या विशयांत आमगेल मन चड लागता त्या विशयार आमगेल ओन सेल्फ परसेप्शन जाता आमगेल विशय लेखचे आमी. सो चेतो दर्पण आनीक एक एग्जांपल पळोवपाक जाल्यार कोणी एकदम हेल्थ कॉन्शियस आसा ती म्हळ्यार बिलकुल तांणी एकदम कंट्रोल्ड डायट दवरता ती पर्टिक्युलर वेट जावका एकदम कॉन्शियस आसा सगळे टायम तांणी तांगेलें ते देहा विशयच थिंक करता ती. सो ಸ್ವಲ್ಪ एक अर्द 1 किलो चड जाल्यार तांकां तें सहन करूं जायच ना अरे हांव इतलें कंट्रोल करता आसा डायट करता आसा कशी आबा अर्द किलो म्हगेलें 1 किलो म्हगेलें वजन चड जालें आनी कसले पुणी प्रयास करतलीं तांणी तें कशी पुणी कोरून कुडले तें एक्स्ट्रा फॅट और 1 किलो उणी जावका म्हणून म्हळ्यार खंयच्यान आमगेलें तें एक मन लागता कॉन्शियस जाता ती त्या विशयी आमगेले खातीर आमगेलें इम्पॉर्टंट जाता आनी त्या लेकारी आमी आमगेले विशय थिंक करता ती म्हणून. सो त्या हेल्दी पर्सना खातीर शिके वय थोर जाल्यार ताका दिसतलें की हांव लायफांत फेलियर म्हणून की हांवें कंट्रोल करूं जायनी म्हणून त्या प्रकाराचें. सो आमगेलें मन आसा ताजेन आमगेल ओन आमी आमकां कशी पळोवन घेता ती त्या मना निमित्ताची म्हणून ताका सेल्फ परसेप्शन आमी आमगेल विशय कशी आमी थिंक करता ती विचार करता ती आमगेल प्रतीची भावना ताका सेल्फ परसेप्शन ताकाची म्हणून येता एक प्रकार की हें मन चित्त एक प्रकाराची कान्नडीसी म्हणून म्हळ्यार आमगेल विशय आमी कशी लेखून घेता ती ताका चेतो दर्पण. सो देवान हे श्लोकांत सांगचे आसा भूमी रापो नलो वायू खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्न प्रकृतीरष्टदा. देवान हे देवाले प्रकृती हे शक्तीचे विशय आसतना देवाने सांगचे आसना भूमी नलो. सो हे भूमी आपो नलो वायू हें पुरा आमी पळोव येता कसले की भूमी वारें हें पुरा आमी म्हणटात पळय आमी अनुभव करूं येता जाल्यार खम हें मनोबुद्धीरेवच हें मन बुद्धी आमकां कशी अनुभव करूं येता म्हळ्यार मन कसं न्हय बुद्धी कसं न्हय म्हणून. सो एक प्रकारान आमी पळोव येता की
कसं एक विषयांत खातीर आमकां कसन की एक म्हणटात पळय कुडले कसन एक खुशी जावका आणि कुडले कसन एक दुःख पावता कसन की एक शॉर्ट टर्म इम्पल्स म्हणटा ती म्हळ्यार आत्ता जावका आनी आत्ता मना आयज तशी कुडले जावका और हें नाका कशें दिसचें इमिजिएटली आमगे मनांत कसन येता पळय जाल्यार आनीक एक विशय वेस आमगे मनांत की ना लॉंग टर्म थिंकींग म्हणटात पळय ना ಸ್ವಲ್ಪ काळ हें कश्ट जातलें मात मुखार सुंचांग जातलें हाजें न्हू सो तें एक शॉर्ट टर्म थिंकींग कसन जाता पळय म्हळ्यार थोडे काळा खातीर इमिजिएटली आत्ताची खुशी पावचें आत्ताची दुःख पावचें तें एक प्रकार आमी सांगयत त्या मनान जावचें म्हूण आनी लॉंग टर्म थिंकींग म्हळ्यार आत्ता कश्ट जावचे पुरो दुःख जावचे पुरो जाल्यार मुखार सुंचांग जातलें तूं बुद्धी उपयोग करचे म्हूण म्हळ्यार तें कशें की एक इम्पॉर्टंट असं आतां करनातल्यार येडना अर्जंट न्हय तें जाल्यार इम्पॉर्टंट आसा तें हें करता आसल्यार मुखार सुंचांग जातलें म्हळ्यार खंयचेंय एक आमगेले हॅबिट्स आसतले खंयचे फायनान्शियल हॅबिट्स आसचे पुरो विंगड खंयचे हॅबिट्स आसचे पुरो खंयचेच रिजल्ट आमकां इमिजिएटली मेळना ताचे खातीर आमी बुद्धी उपयोग करता ती म्हूण कसं जाल्यार की देवान सांगचें आसा भगवद्गीतेन थ्रू इंद्रिय आनी मनोबुद्धीर अस्य अधिष्ठानम उच्यते म्हूण म्हळ्यार केन्ना बुद्धी अ, म्हणतात पळय देवान तिनी अध्यायान सांगचे आसा कामरूपेण कौंतेय म्हळ्यार कशें की आमकां एन्जॉय करता हें करता तें करता म्हूण तें मन पुरा तें कशें की एक हे संवसारा सुखांतूच लीन जाता इंद्रिय आनी मनोबुद्धी अस्य अधिष्ठानम उच्यते तेन्ना फॉर एग्जाम्पल आतां खंयचे एक यंग सान एक चल्ड म्हळ्यार एक चल आसचे पुरो ताका कसन एक वायट अभ्यास आसा ड्रग्स घेवची म्हूण लेख्या पुरो ताका गोत्त आसा की तागेले आवस बापूयक और तागेले टिचर्साक कळल्यार और इवन कोणाक पुलिसांच्या कळल्यार तो मस्त प्रॉब्लेम येवचे पुरो म्हूण तो ताका तो कितले प्लॅनिंग करता आनी ड्रग्स म्हळ्यार ते अशी न्ही अशी फ्री काय मेळना दुड्डय जावं ताजे खातीर तो असो कितले कॅरफुली प्लॅनिंग करून दुड्ड करता अशें पुरो और खंय दोकून चोरी करचे पुरो आनी इतलो पुरो कॅरफुली प्लॅनिंग करून ते ड्रग करता हें घेवन येता निप्पोन खंय वचून ते उपयोग करता ते ड्रगाचे कोणाक कळूं नज म्हणून म्हळ्यार तांतूं कितली बुद्धीची उपयोग करता म्हळ्यार तागेले आवस बापूस पक्काने कळल्यार तांणी सांगतली तूं इतलो पुरा प्लॅनिंग कर न्हू तुगेले बुद्धी उपयोग कर न्हू खंय दोकून इतले की म्हयने दोकून तूं हें पुरा वायट अभ्यास जाल्यार कोणाक कळ्ळी आमकां म्हळ्यार तुगेले कितली स्ट्रॉंग बुद्धी आसा म्हूण कळ्ळें तूं म्हूण जाल्यार अशी कसं म्हणटली तूं बुद्धीचे दुरुपयोग केल्लो म्हूण तशींची देव हांतूं तूं सांगचें आसा काम रुपेण कौंतेय इंद्रिय आनी मनोबुद्धी तें आमगेले बुद्धी आसा प्रभुपादांनी तांगेलें एक स्टेटमेंट आसा वी आर मेंट टू यूज द इंटेलिजन्स टू कंट्रोल द एन्जॉयींग मेंटॅलिटी म्हणून आमी बुद्धी यूज करता कंट्रोल करचे खातीर जाल्यार आमगेले प्रॉब्लेम कशें न्हय वी आर यूज टू एन्जॉयींग इंटेलिजंटली म्हणून जाल्यार आमगेली बुद्धीची आमी दुरुपयोग करता ती म्हणून सो हें बुद्धी मनो हें एक म्हणटात पळय सूक्ष्म म्हणटात पळय सूक्ष्म विशय मन बुद्धी आमकां अशी उलयता अशी पक्कने ताजे विशय कळना म्हूण जाल्यार कशें आमगेले हात पांय आमकां दिसता जाल्यार आमगेले मन बुद्धी आमकां दिसना हात पांय आमी सांगचे पुरो जाल्यार आमी हाचे विशयांत एक एक अंडरस्टँडींग लेक्कारी मन आनी बुद्धी कसं लेक्कारी आमी पळय येता की मन म्हळ्यार चड शॉर्ट टर्मा खातीर थिंक करता आत्तां कसं लायक जातलें आत्तां कसं लायक जायना कुडले कोप येवचें कुडलें नाकशी दिसचें कुडलें जावचा कशी दिसचें जाल्यार ही बुद्धी म्हळ्यार हा कश्ट जाल्यार येडना करचेशील करूं का कर्तव्य आमगेलें हें केल्यार आत्तां कश्ट जाल्यार मुखार सुंचांग येता ती वृत्ती कसन आसा पळय आमगेली ती आमी बुद्धी म्हूण लेखयत सो आमकां दिसचेच ना आमगेली बुद्धी आनी मन जाल्यार आमगेली ते टेंडन्सी पळोवन कळूं येता की आमगेली बुद्धी काम करता की मना लेखारी काम करता आसा ती म्हूण ताचे खातीर आमी आनीक एक एग्जाम्पल पळयता म्हळ्यार शॉर्ट टर्म वर्सूस लॉंग टर्म डिजायर म्हळ्यार आतां आनीक एक एग्जाम्पल पळोवपाक जाल्यार आतां एक चेडूं आसा ताका सवकी ना त्या चेडवाक आनी त्या चेडवाक हांव डॉक्टरा लागीं घेवन वता सांज चेडवाक 1-2 वर्सां चेडूं आसा म्हूण तो डॉक्टर गेले सिद्धा डॉक्टराले गेले सिद्धा डॉक्टरा पळोवन चेडूं रडचे पुरो तेन्ना चेडवाक तो डॉक्टर कशें खेळणी दितलो आनी चेडा पळोवन हांसतलो जाल्यार हें पुरो जगताना ताका चॅकअप करतना डॉक्टर चेडा लेवल लयना ते 1-2 वर्सां चेडूं न्हू तागे लेवल लावन कांय प्रेजन ना
तर चेडू कसन कर डॉक्टर कसन करता आवसुल्याक उलयता की वय हाका चिके कफ वस दिसता कसन आनी पुरा त्या आवसूक चार्डा विशीं निमगीता हा कसन हें तेगेलें उदकड आनी समस्या आनी खावच्या पिवच्या कसन दिलना जे आतां ह्या प्रकारार तसले हांव तुका हें वखद दिता मेडिसीन दिता तूं ताका चिके कोडू आसा हें वखद जाल्यार हें दिवसा 2-3 पंतां दिवका ताका सकाळीं 1 पंता दनपारां आनी रात्री हें दिवका ते चार्डा दी म्हणून आवसुल्याक उलयता सांज चार्डाले उलयना ते सांज चार्डा कांय कळना न्हू आनी जायत म्हूण ते डॉक्टरात आवसुलोट घडकड येना तो आवसुना चार्डा घडकड घेवन वचचें मात त्या डॉक्टरान सांगिल्लें आवसून ते इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करपाक ते कसन कसन सांगिल्लें कार पळय हे खावचें दिवचें नज हें चार्डाक कसन हें म्हणटात पळय कसं हे वस्तू खावचे दिवं नाका आनी सांगिल्लें तें बरोवन दिलें तें सिरप की मेडिसीन की 3 पंतां दिवसा दिवका म्हूण सो आमी आनीक एक दृश्टांतार पळयत की तें सांज चेडू पळय तें 1 वर्सा 2 वर्साचें त्या मना लेकारीची म्हूण आनी बुद्धी ते आवसू लेकारी म्हूण आवसू म्हण कितें ती बुद्धी म्हळ्यार आमगेली आनी तो डॉक्टर कोण आसा पळय तो आमगेलो गुरू लेकारी म्हूण आनी तें सिरप कसन आमकां दिवचें पळय गुरून तें देवाल नांव हरे कृष्ण महामंत्र तें देवाल नांव सो केन्ना आवसू आनी चेडू डॉक्टराले वता ती डॉक्टर आवसुल्याक उलयत न्हू तशींची आमगेलो डॉक्टर कोण गुरू आसा तो आमगेली बुद्धी सांगता बुद्धी उपयोग करी म्हूण आनी तशें कशें कृष्णान भगवद्गीतेन सांगचें आसा पळय विंस्याद अशेशेन यथ इच्छसि तथा कुरु म्हूण लास्टार भगवद्गीता सत्तरी 18 अध्यायान कृष्णान सांगचें आसा भगवत कृष्ण की तुगेली बुद्धी उपयोग कर अर्जुना आनी यथ इच्छसि तथा कुरु बुद्धी उपयोग कर न्हू तूं कसन जावका तें करी म्हूण तशींची आतां हांव कशी डॉक्टराल्या पुरा आयकत तें कसं कसं वखद दिवका कितले पंता घेवका आनी घडकड येवन जातरी हांव ते चार्डाक वखद दिता कसन सांगल्या म्हणके इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ल्या म्हणकेची तो डॉक्टर घडकड येयना तशीच आमगेल गुरू आमगेल घडकड येयच ना पळोवच्या खातीर आमगे नॉर्मल लायफान तूं गुरू आमगेलो तुका राबना ते आवसून डॉक्टरान सांगल्या म्हणजे आवसून ते चार्डा दिवका आनी हें कोरका हें करूं ना तशींची ते आमगेले मन हे चेडू म्हणकेची ते चेडू पळय आतां वखद दिता आनी ते कोडू असल्यार चेडू रोवन बोबाट मारचे पुरो नाका नाका म्हूण तोंड हेकड तेकड कोण खावचें दी ते घेयशे ना तेन्ना हांव कशीपुणी कोर न्हू कसलेपुणी मोड न्हू ताका डिस्ट्रॅक्ट कोर न्हू तागेल्या तोंडाक कशीपुणी कोण ते वखद घालता कसलें की हांव गोत्त आसा की हें वखद घेयनातल्यार घेवू काय हें चार्डान तो घेता कशीपुणी नाका 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 म्हूण तोंड हेकड तेकड कोण म्हळ्यार तें कोडू आसना ताका नाकाची दिसतलें कृष्णान सांगचें न्हू येतो येतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम तथास्तथो नियमित्य आत्मनि एवं वशम नयेत म्हूण मन हेकड तेकड वता आसतलें के जाल्यार ताका तांडून आपास हाडका म्हूण नियम येतात आत्मनि एव वशम ताका आपास आपास आपोवन हाडका म्हूण आनी कशी करचें देव सांगता मू बुद्ध्या धृती गृहताय संचे अध्यायान तूं सांगचें बुद्ध्या धृती गृहताय म्हळ्यार बुद्धीन तुमगेल्या विश्वासान बुद्धीन ताका तांडून मन आपास हाडया ती म्हूण चार्डाक कसं न्हय मोस्ट इम्पॉर्टंट टेस्ट गोडा असल्यार चॉकलेट आशिल्ली जाल्यार तो तोंडांत भारी खुशेर खात आशिल्लो जाल्यार कोडू मेडिसीन आसा म्हळ्यार ताका नाक्काची त्या चार्डाक तोंड बंद करून रोवन गळाट करून तो घेयना तें वखद नाक्काची म्हणटा कसं जाल्यार की मनाक कशी म्हणटात पळय आमी सांगिल्लें पळय शॉर्ट टर्म थिंग्सान मात इंट्रस्टेड आसा ती त्या मन त्या चार्डाक तशी इमिजिएटली कसं टेस्ट आसा पळय तांत मात इंट्रस्टेड आसा जाल्यार तें हांव सूख गोत्त आसा हें डॉक्टरान सांगिल्लें म्हणके सिरप 3 पंतां दिनातल्यार आनीक प्रॉब्लेम जातले मुखारी म्हूण ते ताप वचचेच ना तापा निमित्त वीकनेस येतलें आनी कसले व्हड प्रॉब्लेम जातले खंयच्यान हेल्थ आनीक वायट जावचें पुरो ताका हें डॉक्टरान सांगलें म्हणके 3 पंतां हें सिरप दिवूं का म्हाका तें दिवूं का म्हूण ताका दिसतलें म्हूण दिसतलें ताकाची आतां आमी पळयत की आमगेल्या मनाक एक एक पंतां हें आतां चांग दिसचें आसना कसलें कोडू दिसचें पुरो जाल्यार आमगेले भितर आनीक एक कशें की एक भावन आसता हें आत्तां कसन की कश्ट दिसता आसता
जाल्यार लॉंग टर्म पळयल्यार हें आमगे खातीर चांग जाता असं म्हणून. सो त्या प्रकारार आमी पळोवं येता की कसन आमगे मना आमकां कसन दिसता पळय आमी केन्ना लॉंग टर्म थिंकींग करतात पळय ते आमगेल बुद्धीचे उपयोग आनी कसन शॉर्ट टर्म थिंकींग म्हणटात पळय त्याच्या वांगडा कशी इमिजिएटली लायक जायनी म्हणून ते आमगेलें एक प्रकार मनाचें स्वभाव म्हणून आमी पळोवं येता. सो आमगेले भक्तीच्या प्रोसेसांतूय आमकां बुद्धीचो उपयोग करता तेन्ना मात आमी मुखार सून वचयता. जीव गोस्वामीन सांगचे आशिल्लें तांगेले संदर्भात सांगिल्लें कोण सिद्ध जन आसा ती म्हणजे भक्तीन मुखार सून आसा ती तांगेल हातूंत स्वाभाविक रुपार प्रीत इतली आसा की तांणी स्वाभाविक रुपार देवाल मन तांगेले देवाल भक्ती करतात तांणी कसले तांगेले हृदयांतू इतली प्रीती आसा तांकां सिद्ध सिद्ध पुरुष म्हणटा ती. सो तांकां कांय व्हड विशय न्ही देवाल खातीर भक्ती करची म्हळ्यार तांणी स्वाभाविक रुपार करतात ते. जाल्यार कोण साधक आसा ती आमकां प्रिती ना देवाल खातीर आमगेलें मन विंगड विंगड विशयांत आसा आमी भक्त. सो तांगेलें सिद्ध जनालें भक्ती इज पावर्ड बाय प्रिती म्हळ्यार त्या प्रितीचे शक्तीन तांणी भक्ती करता आसा ती म्हणून तांगेले प्रितीन तितली शक्ती आसा म्हणून. जाल्यार आमगेल्या प्रिती ना ताका साधक जावन आसतना आमगेली भक्ती इज पावर्ड बाय बुद्धी म्हळ्यार आमी बुद्धीच पावर शक्ती ना आमी भक्तीन मुखार सून वचूं आमकां प्रिती ना आमकां बुद्धीच शक्ती उपयोग करता बुद्धी उपयोग करून आमी भक्तींत मुखार सून सोडटा म्हणून. सो हो एक विशय पळोवं येता की आमगेले खातीर मनाचें कशें न्हय एक शॉर्ट टर्म थिंकींग आसचें पुरो जाल्यार केन्ना आमगेली बुद्धी उपयोग करून आमी लॉंग टर्म थिंकींग करता ती तेंच एक बुद्धीचो उपयोग. मागीर आनीक एक पॉयंट पळोवं येता म्हळ्यार की कशी आतां एक त्या तुमी हें आयकून आसचें पुरो कशी एक रथार बसून रथाक घोड्याक कंट्रोल करता जे घोडे खंय पुणी गेल्यार रथ खंय खंय वतलो म्हळ्यार ते कोण रथ चलयता पळय ताण सारथीन ताण समक घट्टी दोन चलोवका तशींच आमगेली इंद्रिय खंय खंय वता पुरो जाल्यार हिची घट्टी बुद्धी उपयोग करून आमी घट्टी धरल्यार मात आमकां खंयची डायरेक्शना वचूं का त्या डायरेक्शना वचयता. कृष्णान सांगचे आसा इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरिती प्रज्ञा वायुर्नावम इभाम बसी म्हणून दोन्ही अध्यायात सांगचे आसा कशी एक दोणी आसच्या पूर समुद्रांत तूं कंट्रोल करता कोणी नाचल्यार खंय खंय वार येता त्याच प्रकारार ती दोणी वतली म्हणून. हरती प्रज्ञा म्हळ्यार ते बुद्धी अनडिझायरेबल म्हळ्यार खंय खंय वतली आमगेली बुद्धी कंट्रोल नासल्यार मनाक कंट्रोल करनासल्यार खंय खंय घेवन वतली. आतां तुमी पुराजन आतां क्लास आयकता आसा ती आतां जाल्यार पक्कन आतां तुमगेले मुखार ಸ್ವಲ್ಪ दूर तुमगेले कसं एक फेवरेट खावची वस्तू हाडून दिलें गुलाब जामुन खंय ಸ್ವಲ್ಪ दूर दिसलें इमिजिएटली तुमगेले मन प्लॅनिंग सुरू करचें पुरो क्लास चलता आसा हांव कशी मुखार वचून हाडचें अच्छा ना व्हिडिओ बंद आसा मुखार सून वचून हांव कशी पुणी म्हळ्यार मन कुठलें प्लॅनिंग सुरू करता कशें ते खावच्या वचचें सुरू करूं येता म्हणून. सो इमिजिएटली म्हणटात पळय वायुर नावम इवाम बसी हरती प्रज्ञा कुडले कसन शॉर्ट टर्म थिंकींग कसन जाव का तें मन कुडले ताचें प्लॅनिंग सुरू करता म्हणून. सो आतां आमी आमगेले मेन पॉयंटार आपास हे श्लोकाचे हे येता की चेतो दर्पण मार्जनम म्हळ्यार कसं न्हय चेतो दर्पण मार्जनम आमी कसं सांगता आसा ती की आमगेले मन एक दर्पणा मणकेची म्हणून कसं जाल्यार की आमगेले मन पळय कसन खाली हें सिलेक्ट मात करना आमी कसन पळोवचें म्हणून ते कंडे दाखोवन जाल्यार आमी कशी आमकां पळोवन घेता ती त्या वेळी मन ताच्या मना निमित्त न्हय जाल्यार आमी म्हणटात पळय भायची वस्तू विशय मात्र न्ही जाल्यार आमी आमकां कशी पळोवन घेता ती त्या विशय मनान जाता रिफ्लेक्शन आमगेलें ते आमी एग्जाम्पल पळयलें कोणाक दुडवा विशय इंट्रस्ट आसल्यार तो लायफान सक्सेसफूल की फेलियर की तागेले कितलो दुड्ड आसा त्या लेकारी तो डिसायड करतलो. ताका आमी केन्ना म्हणटात पळय चेतो दर्पण मार्जनम तेन्ना आमगेले मनाचें केन्ना क्लीन जाता तेन्ना कशी कन्नडी क्लीन आसल्यार मात आमकां आमगेलें रिफ्लेक्शन दिसचें पुरो कन्नडी वेळ मस्त धूळ आसल्यार आमी आमगेली आमकां कोण म्हूण दिसनात आमी ताका भगवद्गीतेन तें समाधीच तें संची अध्यायान देवान सांगचें आसा यत्र परमते चित्तम निरूढम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन आत्मनि तुष्यति म्हळ्यार यत्र परमते चित्तम
म्हळ्यार आमगेले कॉन्शियसनेस यत्र परमते खंयच्यार आमगेलें मन लागता हाचे विशीं आतां आमी नेक्स्ट सेशनांत मुखारसून व्हरया की यत्र चैव आत्मन पश्यन आत्मनी तुष्यति म्हूण म्हळ्यार आमी ताजें लिटरल ट्रान्सलेशन पळयल्यार भगवद्गीतेन सांगिल्लें वन सीज द सेल्फ विथ वन सेल्फ त्या ट्रान्सलेशनान तशें आसा म्हळ्यार आमी आमकां कशी पळोवन घेता ती थियोरेटिकली आमकां गोत्त आसा की आमी आमी बुकांत आतां वाचिलां न्हय भगवद्गीतेंत वाचिलां की आमी आत्मो आमी देवाल अंशू पूण आमकां थियोरेटिकली ज्ञान जालें ना कसं की बुकां वाचून जाल्यार आमकां तें निज साक्षात्कार ना ताजें निज साक्षात्कारान कसं जाता पश्यन आत्मनी तुष्यते इतले मटाचे एक आनंद जाता की आमगेलें निज स्वरूप कसं आसा म्हणून ताका प्रभुपाद स्वाम्यान आत्मा ट्रान्सलेशन एक म्हणटा एज अ मायंड यूज करचें आसा एज अ सोल एज अ मायंड सो आमी केन्ना आमी भक्ती प्रोसेसांत फॉलो करता करता वता ती तेन्ना आमगेलें मन क्लियर जाता वता आनी तेन्ना आमकां कळटा की आमी कृष्णालयाची भाग म्हणून आमी कृष्णालयाचे अंश म्हणून कृष्णा प्रती आमगेलें आकर्शण चड जातलें कृष्ण आमगेले खातीर प्रिती कितले करता तें आमकां अनुभव जातलें आनी आमी केन्ना कृष्णान कनेक्टेड आसा पश्यन आत्मनी तुष्यते भारी एक प्रकाराचें एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हणून शुकदेव गोस्वामी कशें पळय भागवतम म्हणटा कितलें सॅटिस्फॅक्शन आशिल्लें ताका तशीं जी केन्ना एक कन्नड क्लीन नासल्यार तशी आमगेलें मन क्लीन नासल्यार आमगेलें निज स्वरूप कसं म्हणून पळना म्हणून सो आमगेलें मन केन्नाय कंपॅरिजन करचें आसचें पुरो हांव हागेल्या म्हणके बुदोवंक ना हागेल्या म्हणके चंद दिसना हांव कितलें लायक करून उलयता तितलें लायक करून उलोवचें जायना म्हाका हागेल्या कितलें दुड्ड आसा सो आमकां केन्नाय आमगे संवसारा विशय आल्यार आमी कंपेर करता आसता ती आमगेलें मन तांतू हुंता आसता मात एक पंत आमगेलें हें चेतो दर्पण मार्जनम केन्ना क्लियर जाता तेन्ना आमकां बदल कसो म्हूण दिसता पक्कन एक कन्नडी वयरी एक बिंदी चिपकयल्या बिंदी आसा म्हणलें कन्नडी वयरस बिंदी जाल्यार आमी ते कन्नडी येत रागेल्यार अशी पक्कन दिसच्या पुरो की ती बिंदी आमगेल कपाळारी आसा म्हूण माथ्यारी आसा म्हूण निजम ना ते कन्नडीर आसा जाल्यार थंय दोखून काडल्यार तें आमकां कळटलें की ते कन्नडीर आशिल्लें म्हणून तशींची कन्नडीर कसलेपणी आसल्यार क्लीन नासल्यार कसलें ताजेर एक आसल्यार तें आमकां दिसच्या पुरतें आमगेले वैरी आसा म्हूण आमकां क्लियरली दिसना जाल्यार केन्ना कन्नडी क्लियर आसता तेन्ना आमकां आमी कशी आसा ती तशी दिसता म्हणून सो हें देवाल नामस्मरण करचें हें प्रोसेस आसा ताचेन आमगेली कन्नडी मनाची कन्नडी क्लियर जाता आनी आमकां तेन्ना दिसतलें आमी आत्मो आमी देवालो अंशू देवाक मेगेल खातीर भारी प्रिती आसा आनी देवाल वयर प्रिती भक्ती केल्यार आत्ता न्हय मुखार सुनूय म्हाका चांग जातलें म्हूण तो एक विश्वास येता आनी पश्यन आत्मनी तुष्यती म्हूण सो सेशनाची एक समरी कोण कंक्लूड करता हांगाची की आतां आमगेलें सगळें आजी टॉपिक फोकस हेंच आशिल्लें मनाच मेकॅनिजमा वयरी आशिल्लें की मन कशी एक प्रकार कंडे म्हणके आसा की पुरो आमकां इन्फॉर्मेशन कशें हें संवसार आसा तें मना थ्रूच मेळटा मात कंडी मात्र न्ही आमकां मन खंयकी घेवन वता कशी टीव्ही स्क्रिनार खंयकी पळोव येता सो तो एक पॉयंट आमी डिस्कस केलें मात मन कंडी न्हय टीव्ही स्क्रीन न्हय मनाचें आमी कंपॅरिजन थिएटरा वटूय केल्लें की कशी थिएटरा बसल्यार आमकां म्हणटात पळय आसूनय बगलें नाशिल्लें कशें दिसना त्या देवाल एक आवरित्मिका शक्ती म्हळ्यार आमी संवसाराचे हे थिएटरा लायट ऑफ जालें दिता बगलेन कशी आमकां कशें दिसना तशींची कशें रियल स्पिरिच्युअल रियालिटी आसा कशें की आध्यात्मीक सत्य आसा तें तत्व आसा तें आमकां दिसना केन्ना आमी शरिरान जन्म घेता ती हे संवसारांतू तेन्ना निज आशिल्लें आध्यात्मीक तें बंद जाता आनी कशें तें स्क्रिनार दिसता पळय त्या मात आमकां मना दिसच्या पुरो म्हणून सो त्या एक पॉयंट पळयलें मागीर आमी हें पळयलें की कशी तें चित्त की इतलें आमी त्या संवसारा विशयान तूं आमगेलें लीन जाता ती की ते आमगेले आत्माची कॅपॅसिटी आसा सत्य कसन म्हूण पळोवचें कसं जाल्यार की आमी सच्चिदानंद आसा ती जाल्यार आमी इतली तांतू लीन जावन आसता ती की आमकां कसं म्हणून ते रियालिटी कळना म्हणून आमी तें एक एग्जाम्पल पळयलें डुकराल विशय डुकर पिग्ग
आनी मनशाल विशयी की सेम वस्तू आमकां पळयल्या जायच ना जाल्यार त्या डुकराक खुशी जातल्या म्हणून कसं जाल्यार की ते आमगेले आत्म त्या मना थ्रू आमी डिस्कस केलें की इच्छा द्वेष सुख दुःख क्षेत्र विकार तें कसन एक देहाचें कसन ते जन्मांत येयले त्या देहाचे कसन ते विकार आसा ताजेन आमकां ते इच्छा द्वेष सुख दुःख आमगेले ते परसेप्शन बिल्ड जाता आमगेले पळोवची एक रिती जाता संवसारांत सो त्याची आमी पळयलें मागीर आमी तें एग्जाम्पल पळयलें की मन आनी बुद्धी म्हळ्यार शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म थिंकींग शॉर्ट टर्म थिंकींग आनी लॉंग टर्म थिंकींग लेकारे आमी तें डॉक्टराल चाल्डाल आनी हावसूल एग्जाम्पल पळयलें की मन कशी एक प्रकार डॉक्टरा लेकारी आमगेले गुरू मन म्हळ्यार एक सांज चार्डा म्हणके आनी हावसू म्हळ्यार आमगेली बुद्धी म्हणकेची म्हणून सो तें पळयलें आमी तें एग्जाम्पल पळयलें आनी लास्टार आमी हें पळयलें की की केन्ना मन क्लियर जाता क्लीन जाता कशी तेन्ना आमकां कसं की मन म्हळ्यार आमकां भायली वस्तू वयक न्ही आमगेले विशय वय आमगेले इम्प्रेशन कशें आसा कशें आमी ते हेल्थ कॉन्शियस मनी कॉन्शियस पर्सना विशयी लेखलें की आमगेले विशय कशी लेखता ती त्या वेळी मना निमित्ताची सेल्फ परसेप्शन वय ताका आमकां कशी पळयता ती ते मिरर म्हणीर मन एक प्रकार मिरर चेतो दर्पण जाल्यार ते मिरर क्लीन जाल्यार आमकां बद्दल आमगेले संवसारा विशय हे क्षेत्र विकारा देखून दूर जावन आमी बद्दल आमगेले कसं निज स्वरूपाचें क्षेत्र विकारान सिरकून आमी केन्ना सुख दुःख इच्छा द्वेष पुरा अनुभव करता आसती जाल्यार चेतो दर्पण मार्जनम जाल्यार आमकां दिसतलें की आमी आत्म आमी देवाले भाग अंश आनी आमकां हे लायफान तूं देवालें नांव घेवन एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें म्हूण आमकां तो एक विश्वास येतलो पश्यन आत्मनी तुष्यती सो आमी एक आचके लेट जालें आसा ताकाची मात पॉइंट्स कवर करपाक आशिल्लें चेतो दर्पण मार्जनम सो एपॉलॉजीज कसले चूक म्हण आसल्यार क्षमापण करता जाल्यार आतां हे न्यू इयराचे लास्ट डे आता सो तुमकां पुरा जनाक बेस्ट विशीज फॉर द हॅपी न्यू इयर आनी हे वर्स एंड करचें आनी न्यू इयर स्टार्ट करचें देवाल नामस्मरण घेना कांय होड न्ही ताका आतां आमी एक ऑल्दो चिके लेट जाल्यार आमी डेफिनेटली एक राउंड चॅन्ट करुया देवाल नामस्मरणांत आनी मुखार सुनूय आजी भागवत पुराण कोंकणी 8 गंटे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान 8 8:30ची गेले कीर्तन सूर जातलें सो तांतूय तुमी पुरा जनान भाग घेवन तांतू न्यू इयर देवाल नामस्मरण करून वेलकम करूया देवाल नाव घेवन ताजे की ना शुभ कार्य कसं ना चांग रुपार आमी करूं येता म्हणून करूं येता तो एक राउंड चॅन्टिंग करून हे सेशन आतां कंक्लूड करूया हरे कृष्णा कसं चूक जाल्यार क्षमापण करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare.
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे धन्यवाद पुरे सेशन जॉईन केलेल्या खातीर. कोणाक कसं कॉमेंट फीडबॅक असल्यार सांगी येता. आमी सेशन कंक्लूड. सो पुरा जनाक हॅपी न्यू इयर शुभेच्छा. आता नेक्स्ट 4-5 hours बाकी आसा ती तेन्ना आमी पुरा जनान देवा नामस्मरण करूं येता. भागवत पुराण कोंकणी कंटिन्युअसली कीर्तन चलता आसतलें.
12 घंटे सो तुम्ही त्या सेशन एंड करूं हे वर्ष एंड करचें हे नूतन वर्ष स्वागत करचें हे देवाल नामस्मरण केल्यार हे खंडित हे मुखार येवचें वर्स चांग रुपां शुभ जातलें म्हणून खंडित त्या विश्वासान मुखार सुन येता सो धन्यवाद पुराजनाक हे सेशन एंड केले खातीर नेक्स्ट संडे आम्ही आज चेतो दर्पण मार्जनम केलेलं आहे आम्ही नेक्स्ट टाइम भव महादावाग्नी निर्वापण हे श्लोकाचे नेक्स्ट शब्दा वयर वचचे तितले विवर्सुना तू अर्थ एक श्लोकाच म्हणतो सो मी कंक्लूड करूं सेशन एक म्हणता महामंत्र म्हणता मागीर तशी कंक्लूड करूं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण धन्यवाद आणि नेक्स्ट 24 एक सेशन कंटिन्यू हरे कृष्ण नेक्स्ट हरे